विसवा उपरांत तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. पुर्तुगाल काळांत 1952 सालांत राज्यांत ओपा जल प्रकल्प प्रक्रिया सुरू केल्ली आनी हो प्रकल्प राज्यांत अजूनय आसा. म्हण गोंयांत उदकाचो प्रश्न सुरळीतपणान सोडोवपाक प्रकल्पांत सुदारणा करपाक पुर्तुगाला कडेन करार केला. ह्या विशीं कोणें गैरसमज करून घेवचो न्हय म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन उलयला. आरडेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. पुर्तुगालान कित्याक केला अशें एक प्रश्न काही पत्रकारांनी विचारलो. त्या खातीर त्या वेळार तांकां सांगलें की येता ते 2 दिसांत आमी पत्रकार परिशद घेवन जे काम आमी मुखार व्हरतले त्या कामा विशीं संबंद गोंयच्या लोकांक म्हायती दितले. ती म्हायती तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रसिद्ध करची असो एक नम्र हेतू मुखार दवरून ही पत्रकार परिशद आज आमी आपयल्ली आसा. तुमकां खबर आसा सप्टेंबर म्हयन्यांत आमचो MOU जालो पुर्तुगालाचे आगास दी पुर्तुगाल ह्या कंपनी कडेन. आगास दी पुर्तुगाल इज 100% सबसिडियरी कंपनी ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ पुर्तुगाल. आणि त्या वेळार आमी काही विशय घेतिल्ले त्या MOU आणि त्या MOUच्या हाजे प्रमाणे आमी वचपाचें ठरयलें. त्या खातीर पयली विजीट तांची आमची गोंयांत आशिल्ली ती तांणी कंप्लीट केली आनी तांणी आमकां इन्विटेशन केलें. ज्या इन्विटेशनाक 29 नोव्हेंबर नंतर केन्ना तरी पुर्तुगालाक या, सगळे विशय आमी वॉटर सप्लाय, सॅनिटेशन, सिवरेज सिस्टमचे डिस्कस करुया आनी मुखार कशें वचुया हें ठरोवया. एग्रीमेंट जो आमी केला तो युनियन गव्हर्नमेंटान एक सुतोवाच केल्लो आणि त्या प्रमाणे पुर्तुगाला कडेन आमी आमचो काही ज्यो स्टेट्स आसा तांच्या माध्यमांतल्यान पुर्तुगाला कडेन वॉटर सप्लाय, एनवायरमेंट आणि सिवरेज हेतूंत तांचे टेक्निकल एसोसिएशन घेवचें म्हणून आणि त्या प्रमाणे आमी तो एग्रीमेंट सप्टेंबर म्हयन्यांत कंप्लीट केलो. तेन्ना तुमकांय बी आपयलें. त्या नंतर आमी आमकां इन्विटेशन आयल्या नंतर हांव स्वता हें शिष्टमंडळ घेवन म्हजे अंडर आमचो चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र, आमचो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर आणि त्याच प्रमाणे आमचे 2 इंजिनियर, आमचो मिलिंद बोबे जो सिवरेजी काम करता, जो OST म्हणून म्हाका आसा, आणि त्याच प्रमाणे संतोष भीमगौडा जो वॉटर सप्लायांत 10 वर्सां काम केला. अशे काही यंग इंजिनियर घेवन आमी थंय गेले. थंय गेल्या नंतर काही गोष्टी आमी पळोवपाच्यो ठरयल्ल्यो. 1 तारखेक आमी थंय सुरवात केली आणि सुरवातीक 2-3 टास्क आमी असेसमेंट ऑफ एक्झिस्टिंग सलावलीम वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट एंड ओपा वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट विच शाल इन्क्लूड. दुसरो भाग आमी असो ठरयलो की सॉफ्टवेअर टूल्स फॉर डिसेंट्रलाइज सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑन ए पायलट बेसिस. टास्क 3 जो आसा तो स्टडी ऑन रिमूवल ऑफ मॅंगनीज इन सलावलीम वॉटर सप्लाय सिस्टम. टास्क 4 जो आसा तो कॅपॅसिटी बिल्डिंग. ऑन दीस बेजीस आमची पयली मिटींग सुरू जाली आणि ड्राफ्ट कॉन्ट्रॅक्ट आमी जो ठरयलो प्रिपेर करपाचो आणि ताजे बरोबरच तो ड्राफ्ट कॉन्ट्रॅक्ट फायनल करून फर्स्ट एक्टिविटी म्हणजे ओपा वॉटर पार्क. फर्स्ट एक्टिविटी तुमकां हांवें सांगलें की ओपा असेसमेंट ऑफ एक्झिस्टिंग सलावलीम वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट एंड ओपा वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट. हेतूंत ओपा वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट हो जानेवारीच्या फर्स्ट विकाच्यान आमी चालू करपाचो ठरयलो. आमचे इंजिनियर तांच्या वॉटर सप्लाय प्लांटार गेले. त्या शिवाय आमची इंजिनियरांची एक टीम थंय वचून आयली. हाजे फुडें तांचे इंजिनियर गोंयांत येतले
जानेवारी म्हयन्यांत आनी हांगा जो आमकां डेटा अवेलेबल आमचे कडेन आसा तो घेतले आनी जो कमी डेटा खंय आसा तो तयार करतले आनी मागीर ह्यातूंत कितें टॅक्निकल गोश्टी कमी आसा हाचेर सुतोवाद जातलो आनी दोनूय टॅक्निकल कमिटी एकठांय बसून आमची टॅक्निकल कमिटी हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आनी तांची टॅक्निकल कमिटी हेडेड बाय तांचो प्रेसिडेंट ऑफ आगास दी पुर्तुगाल ही जी कंपनी आसा त्या हेचो आनी तांचे टॅक्निकल कमिटीचे मेंबर अशे बसून सुतोवाद जावन ताजेर मागीर भासाभास जावन मुखार कशें वचपाचें हें ठरयतलें.